दिव्यवाणी 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 अर्गान तुका समियान जेजू होगळाप तुका समियान जेजू जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक दिसपडते सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत। आज जुनाची तारीख 6 आज पवित्र सभा आणि आयतार पवित्र सभेक विशेष परब आचरण करता। कॉर्पस क्रिस्ती म्हणजे जेजूची भोव पवित्र कुडी आणि रक्ताची दाबाजीक परब एक घडीभर मी मागया सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापानी वाकाणी दिता तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता। आयच्या दिसा आमी परब आचरण करचे वखता रुपया वरवीं न्हय भांगारा वरवीं न्हय जेजूच्या अमोल रक्ता वरवीं आमकां सुडका तुवें दिली। कुर्सार ताची कोड बेसां जाली ताणें रगत ववयलें आनी त्याच वरी आमकां ताणें सुडका दिली। ताची सुडकेचें मिसांव आमी मुंदरून आसतना आज ऐकूची सुवार्थ आमकां आशिर्वाद बेसांव पे कोण हाडूं दी सर अंकर बनपस बंदरांतल्या राखून व्हरूं दी सगळ्या संवसाराचेर तुजी दया माया आनी दिसपडतो नियाळ ऐकून हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुत्र जेजूचे नांवी आमेन। घेवया आमी आयचें पयलें वाचप निर्गमन ग्रंथाच्या पुस्तकांतलें आवास्वर 26 वर्ड 3 ते 8। Today's first reading is from Exodus chapter 24 verses 3 to 8. मोइशेन येवन सर्वेस्पराची सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांना एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें सर्वेस्परान सांगली सर उतरां आमी पाळटल्यांव। देखून मोइशेन सर्वेस्पराची सर उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातरांचे खांबे उबारले। उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली। मोइशेन रक्तांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें। ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी लोकांक वाचून सांगलें। तांणी जाप दिवन म्हळें जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्यांव आमी ताका विधेय जातल्यांव। उपरांत मोइशेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणें तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें। आयचो श्लोक किर्तन 116 श्लोक सोडवणे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो। सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं। सडवणेचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव काडटलो। सडवणे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो। सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक। सर्वेस्परा हांव तुजो साकोरो हांव तुज्या साकरणेचो पोतू तुवें म्हज्यो सांखळी तुटयल्यात। सोडवणे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो। सर्वेस्पराक हांव अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी ताचें नांव हांव काडटलो। सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताचे सगळे परजे मुखार हांव पाळटलो। सडवणे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो। अशें दुसरें वाचप हेब्रेव घरा बरयल्ल्या पत्रांतलें आवास्वर 9 वर्ड 11 ते 15 हिब्रू चॅप्टर 9 वर्सेस 11 to 15। पूण येदोळूस लाबुल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो। हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदिल्लो न्हय निजाकी
तो ह्या सृश्टेचो न्हय आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरता आसतना बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत घेवन न्हय, भागार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससनाक बाळटा ती सडवण ताणें आमकां जोडून दिली. बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत आनी लासलेल्या पाडयेचो गोबोरो भश्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायिल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करूंक सकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीक कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादी करण्यांतावन म्हणजे पथकातावन आमची अंतस्करणां नितळ कर्ण जिवान देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ. पोरण्या करारा खाल आदारल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यांत तांकां बसयलेलें ससनाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. शुभ वार्ता मार्काचो वांजेल आवस्वर 14:12-16 आनी 20-26. बेकामीर उंडेची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. तवळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय खांदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मिस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगता पास्काचें जेवण जेवचें, म्हणजे जेवणा साल खंय आसा. थवळ सगळें मांडून आयते गेले एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो, थंय आमकां तयार करा. शीस भायर सरून गेले आनी शहरा पावले. थंय ताणें सांगले बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कोडो. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते सुमेस्तांतले पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें. सुमेस्त मनशा पासत वारें आयलेलें. सदस हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां दाकां फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जाताच ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरन गेले. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त आमकां जेजून आमच्या खातीर कुर्सार मेल्ल्याचो आनी आमची सोडवण केल्ल्याचो उडास हाडटा. निमाणें जेवणा वेळार ताणें आपल्या मांस आनी रगत आमच्या आत्मीक खाण आनी पिवान जावन दिलें. तो जेजू येवकारिस्तांत उंड्या रुपार सदांच आमच्या सांगाता आसा. आमचो पोस कर्ण आमकां सांबाळून व्हरता. आमी ताची कूड आनी रगत सेवचें ताचेय जावंक प्रयत्न ताचे बरी जावंक आमी प्रयत्न करया. ताच्या कुडी रक्ताच्या बोळान पेल्या खातीर आमचो जीव दिवंक तयार जावया. घेया ही म्हजी कूड, हे म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें. सुमेस्त मनशा पासत वर आयलेलें जेजूचें बलिदान सगळ्या संवसाराचे सर पातकां काडून उडोवंक सकलें. ताच्या रक्तान आमच्या पातकांची कथां नितळ केल्यांत. कलवारस तुजी वेदी जेजू क्रिस्तस व्हरतो याजाक. जेजू क्रिस्त व्हरतो याजाक पातकांक परिहार जावन
आमच्या खातीर आपणाचें अर्पण ताणें केलें. पातकां खातीर परिहार जेजू जालो. म्हज्या भाव भयणीनो, आज भोव पवित्र त्रित्वेचें परब, भोव पवित्र जेजूच्या कुडी आनी रक्ताची परब, म्हणजे कॉर्पूस क्रिस्ती, बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्रायस्ट. हाची तिनी वाचपां तुमी नदर घालची जाल्यार गेले आयतारा आमी त्रित्वेची परब केली आनी आयच्या आयतारा जेजूच्या कुडी रक्ताची परब. ताजे उपरांत आमी पळयता आमकां परब जेजूच्या पवित्र काळजाची, कथावेण काळजाची मरयेची परब अशें आमी नियाळ आमी करता. कित्याक ही सतां पवित्र सभेची सतां आमकां देवान दाखोवन दिल्यांत आनी ही सतां आमकां आशिर्वादान भरतात. तर आयच्या दिसा आमी नियाळच्या ह्या वखदां पयलें वाचप निर्गमन ग्रंथांतलें, दुसरें वाचप हेब्रेवकाराच्या पत्रांतलें, तिसरें वाचप मार्काच्या वांज्यालांतलें. तिनी वाचपां आमकां रक्ता विशयान सांगतात, बली विशयान सांगतात. पोरण्या सोल्ल्यांत बलयो चलतल्यो, नव्या सोल्ल्यांत देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती जेजू जावंक पावलो. ही परब कशी आरंभ जाली पळया. पवित्र सभेच्या सुरवेर तावनूच जेजूच्या पवित्र रक्ताक आनी जेजूच्या कुडीक विशेष मान आराधन चलतलें. हें वटेर घडलेलें घडीत आमकां कळीत आसा. जेजूनूच येवकारिस्त आरंभ केल्लो, शिसांचे पांय धुवन ताणें आपणाकच भेटयलें, त्या निमाण्या शुक्रार आमकां कळीत आसा. पूण ह्या वर्त्या मापान हें आचरण करूंक आपोवणें दिलें 1264 इसवेंत, 1264 इसवेंत. कित्याक? आमच्या बरींच म्हज्या बरींच एक याजक आसलो. त्या याजकाचें नांव पीटर प्रेग म्हणून, प्रेग, इटली गांवाचो. आनी तो मिसाचें बलिदान भेटयतना ताका हरये पोटी दुबाव येतलो. तो दुबाव जावन आसलो. कसलो दुबाव गी म्हळ्यार जेजू कोरोस येवकारिस्तांत आजार आसा गी म्हणून. सबरपटी आमकां हो दुबाव आसता. आमच्या भावार्थाच्या सतांनी आमी दुबावता. शिसांकी दुबाव आसले, दुबाव डेंजर. थोडेपडी दुबाव आमकां आमच्या भावार्था तावनूच आमकां देवान दिल्ल्या त्या सततान पयस व्हरूंक साद आसा. त्या खातीर आज आमी दुबावाच्या प्रभावान जिवचें न्ही, मगार सतां समजूंक जाय. पिटर प्रेग पाद्र्या बरये पोटी काल येवकारिस्त उखलतना, काल सुकलतना ह्या उंड्यांत जेजू आसूंक साद आसा गी. ह्या कालसींत वायन रगत जावंक साद आसा गी. एक दीस कितें जालें, तो मिसाचें बलिदान भेटयतलो. मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ताणें उंडो आनी काल्स भेटयली, घेवन देवाक अर्गां दिता. आमी म्हणटा त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. कित्याक तो वडो तो उंडो जावन उरना, ते दाकाचो रोस जावन उरना, जेजूच्या कुडान रगत जावन बदलता. त्या खातीर याजक सर लोकांच्या तर्फेन देवाक ह्या श्रेश्ठ वर्त्या बलये खातीर ताका अर्गां, होगळाप, वाकणी, महिमा दिता. केदो वर्तो मोग बापा तुवें आमकां दिलाय. आज आमकां येवकारिस्त सेवंक तुवें भाग दिलाय. पळय आमी देवा ते एकवटता आनी हो पाद्र्याप केदाळे उखून मागणें सकयल दवरता. वर्ते अजाप तो पळयता. हें अजाप कितें जाता, तें उंडो मास जावन बदलता. कालसीन आसलो दाकाचो रोस बरोवन रगत जावन सकयल आल्तारेर ओमता. बाप पिटर प्रेगसो दुबाव उसळ्ळो, दिंबी मारून रडा लागलो. कित्याक जेजून आपणाचें दर्शन ताका दिलें. ताजो दुबाव ताणें काडून उडयलो. युकरिस्तीक विस्मितां हजारांनी आसात ह्या संवसारांत. पूण त्या गणितद्वारी ते रोमा कळटा, थंय थावन देवशास्त्री विज्ञानी ते येतात, ते मांस आनी ते रगत ते टेस्ट करतात. आनी ह्या दस्तुरा प्रमाणे आमी पळयता ते करतना जेजूच्या त्या रक्ताक सरी जाल्लें जावन आसा.
आनी अजुनूय म्युजियमान दवरला म्हणून हांवें आयकलां. आनी साबार फावटी प्रसंग आनी गवळ्यांनी प्रसंग दितना हांवें आयकल्लें आसा. मुखाच्या भाव भयणीनो, त्या वर्सा तवळच्या पापा सायबान 1264 इसवेंत हें फेस्त करूंक आपोवणें दिलें. जेजूच्या कुडी आनी रक्ताचें, कॉर्पूस क्रिस्ती, बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्रायस्ट, हें फेस्त हें घडीत रियल, हाजेर आमी दुबावूंक नजो. त्या खातीर युकरिस्त आमच्या काळीज जावन आसा, युकरिस्त आमचें आत्मीक खाण जावन आसा, युकरिस्त आमचें पोशण जावन आसा. युकरिस्त ही क्रिस्त आमच्या सांगाता आसा. आमी पळयता ब्रेकिंग द वर्ड उतर मोडचें, ब्रेकिंग द ब्रेड दोनूय गरजेचें. त्या खातीर युकरिस्तांत तुमी पळयतात देवाचें उतर आनी देवाचें उतर जावन जेजूक आमी सेवचें. तर आयच्या ह्या तिनी वाचपांनी आमी पळोवचें जाल्यार पयलें वाचप निर्गमन ग्रंथांतलें. कशें पयलें बली भेटयतले ताच्या विशयांत सविस्तार रितीन द्वितीनियमान निर्गमन ग्रंथांत तुमी लेवी शास्त्रांत हें पळयतात. मोइजेन येवन सर्वेस्पराची उतरां सर खैदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांनी एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगलीं सर उतरां आमी पाळटले हांव, सर्वेस्पराक आमी विधेय जातले हांव, सर्वेस्पराक आमी काळजातले हांव. देखून मोइजेन सर्वेस्पराची सर उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. नव्या सोल्ल्यान 12 आपोस्तल, पोरन्या सोल्ल्यान 12 कुळयो, अशें वट्टूक 24 मलगडे आमी पळयता सरकार. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले आनी तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. होम बली आनी शांती बली. मोइजेन रक्तांतलें अर्दें काडून एका आयदानांत घालें आनी उरलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें. ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. म्हळ्यार आज अर्थ कितें हांगा? रक्ता वरवीं एक सोल्लो थीर जाता, रक्ता वरवीं आमचे पातकांदू निताळ जातात. पूण हें रगत सकट आईबा विणें नातलें रगत न्हय, आईबा आसलें रगत. त्या खातीर सर्वेस्पराचें उतर वाचता बली भेटोवन आमी ताका विधेय जातले हांव म्हणून लोक सांगता. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, म्हळ्यार त्या आयदांतलें रगत शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमच्या कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. हें रगत तुमच्या कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें, तुमकां नितळ करता, पवित्र करता, बापा सांगाता, एकवटायता. हो सोल्लो कोणेंच मोडूंक साद ना. किर्तन 116 आमी आज आयकलें. सोडवणे पासत अर्गां स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलों, सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारा खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं? सोडवणेचें पात्र हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. म्हाका भाव भयणीनो, सर्वेस्परान आमकां उपकार केला, साबार उपकार आमच्या जिवितांत आमी पळयल्यात. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. आज आमी जावं पुरो साबार जाण आमी याजकांक, रिलिजियोसांक, आमच्या भावार्थी लोकांक होगडावन घेतलें. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. सर्वेस्परा, हांव तुजो साकर, तुजो साकर, हांव तुज्या साकरणीचो पोतो, तुवें म्हज्यो सांकली तुटयल्यात. तुका कळीत आसा म्हाका कितें बरें गी, कितें बरें न्हय गी म्हणून. सर्वेस्पराक हांव अर्गां बलिदान भेटयतलों. आय वील गिव थँक्स टू हिम. ताचें नांव हांव वाखणतलों. सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताचे सगळे परजे मुखार हांव पाळटलों. तर देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो हांव पाळटलों आनी देवा समोर हांव अर्गस्तुतीचें बलिदान भेटयतलों. किर्तन 50 सांगता, अर्गां स्तुतीचें बलिदान भेटोवचें म्हाका मेसवतात. अशें दुसरें वाचप हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र तुमी 8, 9, 10 तातूंत 9 आनी 10 हो आवाजवर वाचतना सडावत पोरन्या सोल्ल्याक निर्गमन द्वितीनियमाक हेका कंपेर करियेत म्हणून येता. कित्याक हो बरयणार बारी सुबीत रितीन सांगता क्रिस्ताचें रक्ता वरवीं आमकां कशें सुटका मेळ्ळी गे म्हणून. पूण येदोळूच लाबुल्ल्या बऱ्या वस्तूचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो.
हो तंबू मनुष्याच्या हाताने बांधुल्लो नाही. हो तंबू मनुष्याच्या हाताने बांधुल्लो नाही. निजाकी वो ह्या सृष्टेस वचूनय हो तंबू म्हळ्यार क्रिस्त. आनी एकच फावटी भोव पवित्र स्थानान तो भितर सरलो. भोव पवित्र स्थान म्हळ्यार कितें? त्या देवा लागीं राजी जावचे खातीर त्या कालवार पर्वत पर्यांत ह्या त्या गुड फ्रायडे निमाणे शुक्रारा तो भितर सरलो. सरता आसतना पळय हर एक याजाक ताचें रगत घेवन वचना. पाड्यांचें पाडक्यांचें बलयेचें रगत घेवन येता. पूण जेजू कितें करतलो? तो भितर सरता आसतना बोकड्यांचें आनी पाड्यांचें रगत घेवन न्हय, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो. त्या खातीर सान पेद्रू आपणाच्या पत्रान सांगता, तुमी पळयल्यार, रुपया वरवीं न्हय, भांगारा वरवीं न्हय, जेजूच्या आमोलीक रक्ता वरवीं सुटका आमकां. रुपया वरवीं न्हय, भांगारा वरवीं न्हय, जेजूच्या रक्तांतावन सुटका म्हाका. जेजूच्या आत्म्यांतावन सुटका म्हाका. वय बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससना बाळटा ती सडवणून ताणें आमकां जोडून दिली. बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत आनी लासलेल्या पाडयेचो गोबर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकय कितली वर्ती सकत आसची ना? पळया, बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत, लासलेल्या पाडयेचो गोबर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायलेल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकय कितली वर्ती सकत आसची ना? ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादी करण्यान तावून म्हणजे पातकां तावून आमची अंतस्करणां नितळ करन जिवान देवाच्या आराधनाक योग्य केली. आमकां जिवांत देवाच्या आराधनाक ताणें योग्य केल्यांत. ह्या पासून तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ, नवो करार जेजू, आमचो बापा आनी आमच्या मदें मध्यस्थ जेजू. पोरन्या करारा काल आदारल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बसयल्ल्या ससनाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. तो आज आमकां एकच वाट. जेजू म्हणूंक लागलो, हांव वाट, हांव जिवीत, हांव सत. त्या वाटेन ताणें आपणाचेंच रगत घेवन गेला. त्या खातीर क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमकां निताळ जाता. आमी निताळ जाता. त्या वरवीं आमी देवाक भेटोवली ह्या मानवली पर्ज जाता. आजच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें, बेकामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय? तो वेळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें. पळय, एक विस्मितच म्हूण येत. शारांतय भितर वसा, थंय कांदार उदक सकळसो दवरून येतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान तुमी वसा आनी भितर सरता पर्यान भितर सरता त्या घराचे धन्या कशें म्हणा मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें, म्हजें मेज आसाल ह्या जेवणा साल काय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें गोडमळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो, थंय आमकां तयार करा. पळय, हे घडीत एक विस्मित बरीच आमकां दिसता, पूण तशेंच घडटा. आनी जेजू कितें करता? त्या आपणाच्या जेवणांत तो सांगता, तो तांकां उंडो घेता, घेया ही म्हजी कूड. दिस बॉडी इज माय, दिस ब्रेड इज माय बॉडी, ही म्हजी कूड. आनी ताजे उपरांत तो सांगता, हें म्हजें रगत, सोल्लो तीर करता तें. खंय बापा थंय आसलो सोल्लो तीर करता तें. ते सुबेस्तांतले पियेले आनी तांकां तो सांगूंक लागलो, हें म्हजें रगत, सोल्लो तीर करता तें सुमेस्त मनशा पासो तो वारें आयलेलें. सो तसो हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान नव्यान पियेसर ह्या फुडां दाका फळांचो रोस हांव पिवंचो ना. उपरांत गीत गावन ओलिवे दोंगरा भायर सावन गेले. म्हळ्यार जेजू आमचो मध्यस्थ. पयलें पाडक्यांचें या बोकड्यांचें हें सकट रगत आसलें तें ना. त्या खातीर आमकां शिराप आमचे जेजून काडून उडयल्यात.
ताच्या रक्तान आमकां धुवन त्या खातीर पोरन्या सोल्ल्याक पोरन्या वाटेक फाटी वचूं नाकात. जेजू थंय संपूर्ण तुमचो भावार्थ कंसाया. जेजू थंय तुमी जियेत आसतना तुमी जैतेवन जातेले आतां. आज ह्या संवसारान मस्त बेंबिरान बोरलां, पिडेशेडेच्या बेंबिरान, मरणाच्या बेंबिरांत, अंधकार वस्तूंच्यो संगत्योच्यो बेंबिरान सक्कड आमच्या पयस वचूं जाय जाल्यार जेजू आमच्या भितर जाय. जेजू आमच्या भितर जाय. आमी जेजूच्या वाट्यान समका जाय. जेजूच्या वाट्यान समकत आसतना जेजू आमकां जैत दिता. तर आज रुपया वरवीं न्हय, भांगारा वरवीं न्हय, जेजूच्या रक्ता वरवीं आमकां सुटका. ताच्या अमोलीक रगत आमच्या रक्त कणांनी, शिरांनी, हाडांनी, सनांनी, आमच्या उदक काण रावस जागो गरणेचेर, आमच्या वाटेचेर आमकां संरक्षण दिता. त्या खातीर वी प्रे द प्रेशियस ब्लड ऑफ प्रेयर. जेजूच्या अमोलीक रक्ताचें आमी मागणें म्हणटा. मगच्या भाव भयणीनो, आज ताची कूड आनी रगत ताणें आमकां दिल्यान आमी भावार्थान ताचें एक जाल्या. जावं पुरो आज आमकां थोड्यांक अवकाश ना मिसाक वचोंक आनी लॉकडावन निमती बगार आमी घरांत रावन मागता आनी स्पिरितान आनी सतान ताका आराधन करतना ते आशिर्वाद तो आमकां दिता आनी ह्या कश्टांत तो आमकां राखता. तर एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. अब्राहमाच्या, इसाकाच्या, जाकोबाच्या देवा, आमच्या पुर्वजांच्या आनी मालगाड्यांच्या देवा, इस्रायल परजे तांबडे दरेंतल्यान पांय भिजे नासतना आपण व्हेल्लेल्या देवा, मोइजे फरावेराया मुखार जैत दिलेल्या देवा, दाविदाक गोलियता मुखार जैत दिलेल्या देवा, अब्राहम, इसाक, जाकोबाक आपयलेल्या देवा, पत्रियार्कांक चलयलेल्या देवा, जोशुआ, मोइजे असल्या महान व्यक्तींक न्यायी कर्तांक चलयलेल्या देवा, दावीद, सलमाऊ असल्या रायांक तुवें चलयलेल्या देवा, इजाइया, एझेकियल, जेरेमिया, ओसेया, आमोस असल्या प्रवाद्यांक चलयलेल्या देवा, अशे दिसा आमी तुका हाक बोब मारता. आज तुवें आमचो इतलो मोग केलाय. तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या खातीर पाठयलो. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. आमचे पाप काडल्यान पूण आज आमी अस्कत मनशां पडल्या, रडल्या, बुडल्या. आमच्यावर दया दाखय. मरणांती कोरोनांत तूं आमकां राख. मरणांती पिडेत तूं आमकां राख. कर्गांत वायटांत विघ्नांत भुंयकंपणेंत असल्या वादळांत तूं आमकां राख. सगळ्या संवसारार तुजें रूप तूं नवें कर. सगळ्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर आनी 7 कॉन्टिनेंट तुज्या रक्तान तूं नितळ कर. अंकर बंदपस बंदोडे अहंकाराचो गर्व असो स्वार्थाचो निष्क्रिय कर. फुडाऱ्यांचेर, राजकारभारांचेर, MP MLAंचेर भ्रश्टाचार, अनाचार, दुराचार, पयस काळजाचे दूख दिवन तांकां भेट दी. वैजं खातीर, नर्सां खातीर तांचें जिवीत समर्पण वावर करच्या हर एकल्या खातीर हांव मागतां. हो सगळो संवसार आज जेजू सलवासावाचें मोल वळखून घेवन दी. तुलसूं तुवें सांगलां ही संवसाराच्या अखेर पर्यंत स्वार्थ परगट जातली. त्या दाळा अंत येतलो. बापा, तुज्या सेवकाक तुवें अस्कत सेवकाक विसरून काडल्या खातीर अर्गां दिता आसतना पवित्र सभे खातीर, पापा साहेबा खातीर, कार्डिनल खातीर, आर्चबिस्प, याजक, रेलिजियोस, बावबोर्ड, प्रोविन्शियल सुपिरियर जनरला खातीर हांव मागतां. फादर स्टॅन स्वामी खातीर आनी स्टॅन स्वामी बरी जैलांताच्या हर एकल्या खातीर अपराध्यांक सुटका दी, परिवर्तन दी, निरपराध्यांक सुटका दी. फौजेचेर तुज्या आशिर्वाद, पुलिसांचेर आशिर्वाद घाल. प्रोफेसर, टिचरांचेर, न्यायमुर्तींचेर, वकिलांचेर आशिर्वाद घाल. संवसारांतले 750 करोड लोक आज हे सत उगडापें स्विकार करूं दी. तांचे काळजां मनां बायबल इजाया प्रवादी 60:5 म्हजो विचार करिनातल्यान की हांव मेळ्ळो, म्हाका सोदिनातल्यान की हांवें दर्शन दिलें. तर तुजें दर्शन देवोन येवन दी. तुजी सुवार्ता सगळ्या संवसाराक परगट जावं दी. ताका अशी अडकड, बंदोस, बंद पडे सक्कड पयस कर, बंदोडे पयस कर. टच, नॉट हील फॉर युअर ग्लोरी. हर एका ड्रायव्हरांचेर, नाविकांचेर, पायलटांचेर आशिर्वाद देवोन येवन दी. जेजू निरासपणान आसची, जीवगताची चिंतपान आसची, सक्कड जेजूचें नांव पाठयोवन दी. जेजू एकलोसू सोडून ना, खरोसू सोडून ना म्हणल्यार सत मानून घेवन दीत. आमी येवकरीस्ती परज चड आनी चड बुडोवन मापान आमचो बाबार जियोंक आमकां कृपा दी. ह्या दिसांनी आमी घरा भितर आसां जाल्यार एक कुटुंब पवित्र सभा जावन आसा. सांगाता मेळून मागणें करूंक आमकां कृपा दी. आज हे फेस्त राजचारण करतना भोव पवित्र कुडी रक्ताची दाबाजी परबेचे आशिर्वाद रेकल्यांचेर देवोन येवन दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरां भलेक रक्तां सुटका. 38 वर्सां तळ्या लागी आसलेल्या कापडलो जेजू, मेल्ल्या लासारा जीव दिलो जेजू, कुरड्या दोळे तोंड्या पांय मन्यांक उलोवन बेऱ्यांक ऐकूच बरें केले. जेजूच्या सत्यान बुडोवन महिमेन नांवन मागता. टच देम लॉर्ड, anoint them Lord, heal them Lord, deliver them Lord. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलीन सोजू शोमो गादी येसीसा म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. तुमकां सर्वांक जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दाबाजी परबेचे शुभाशय पाठयता. दिव्यवाणी लायव्ह YouTube चॅनलाचे मिसांव
आशीर्वाद जावं दी म्हणून तुम्ही एक दीस मागा. आमच्या येसूसपरच्या पंगडा खातीर तुम्ही मागोवंक विसर नाकात. परत एक फावटी तुमकां जेजूचे आशीर्वाद मागता आनी आशीर्वाद सदांकाल आमचे सगळे आसूं दी म्हणून प्रार्थिता. आमेन. दिव्यवाणी